नमस्कार माझ्या भाव भयणांनो आणि इश्टिश्टिनींनो. कोंकणी उलय लंडन फुले ह्या सदरात सादर करता दसरो होली. दसरो म्हळ्यार असत्याचेर सत्यान आणि वायटाचेर बऱ्यान जैत मेळोवपाची परब. अश्विन म्हयन्यात दशमी दिसा मनयतात तो दसरो. 9 रातीच्या उत्साहा उपरांत 10व्या दिसा मनयतात तो दसरो. रोजाच्या फुलांनी घरां सजयतात. आंब्याची पानां घालून रोजाचे तोरण करतात आणि मुखेल दारार बांधतात. दारा मुखार रांगोळी घालून दिवो पेटयतात. जशी घरां सजयतात तेच तरेन दुकानां, गाडयो, हेर वाहनां हाकाय धुवन पुसून नितळ करून रोजाची माळो घालून पुजा करतात. तशेंच घरांत आशिल्ली यंत्रां, वंतां, माखनां नितळ करून तांची पुजा करतात. घरा मुखार तरेकवार रांगोळी घालतात. वायट मनशाचो नायनाट करात. वायटाचेर बऱ्यान जैत जोडात. कठीणपणाचेर मात करात. सदांच सत्याच्या वाटेन चलात अशें हे परबेचे महत्व. ह्या दिसा प्रभू रामचंद्रान युद्ध करून रावणा सारक्या क्रूर राक्षसाचो वध केलो. वायटाचो नाश केलो. ताच्या वांगडाच ताच्या भितरल्या अहंकाराचोय नाश केलो. 14 वर्सांचो वनवास भोगतना सीतेचें अपहरण करपी रावणाचो खात्मा केलो आणि सीतेक घेवन अयोध्येक परतलो. लोक ढोल, ताशे, तुतारे वाजयताले. श्रीरामा वांगडा लक्ष्मण आणि सीतेचो येवकार रोजाच्यो माळो घेवन अख्खो गांव तयार राविल्लो. शिमेर पावता जैताचो तिबो लावन तांकां येवकार दिलो. अधर्माचो नाश करून भगवान श्रीराम राजवाड्यात पावलो. म्हणूनच तेन्नाच्यान कांय राज्यांनी रावण दहन करतात. उपरांत घराचो मुखेली घरकार व चल्याचो येवकार घरांतली बायल मनीस दारात उबी रावन करता. ते येतकूच पांयार उदक ओतून तांचे पांय धुता. कपलाक तिबो लायता. गळ्यांत रोजाची माळ घालता. उवाळणी करून घरांत येवकार दिता. घरांत भांगर म्हणून आपट्याची पानां हाडून दवरतात. ह्या दिसा भांगर विकतें घेतात. भांगर घेवप म्हळ्यार शुभ मानतात. आपल्या तांकी प्रमाणे दर एकलो भांगराची खरेदी करता. अशी ही परब दसऱ्याची, वायटाचो नाश करपाची, अधर्माचेर जैत जोडपाची, व्हडा मांगेल्याची, व्हडा भाग्याची, व्हडा पुण्यायेची, 7:30 मुहूर्ताची शुभदायी भांगराळो दीस म्हणून मनोवपाची. सगळ्यांक दसऱ्याची उनवणीत परबी दिता आणि देव बरें करूं म्हणटा.